नमस्कार, हांव विश्वनाथ आणि गोमंतक टीव्हीच्या ह्या खाशेल्या कार्यावळीन तुमकां येवकार. सगळ्यान व्हडली बातमी आयच्या घडीची आयच्या दिसाची ती म्हणजे गोवा स्टाफ सिलेक्शन कमिशन जे मुख्यमंत्री दोतर प्रमोद सावंतान एक क्रांतिकारी निर्णय घेवन स्थापन केल्ले आणि सांगिल्लें की आता हाचे फुडें जी नोकर भरती जातली ती गोवा स्टाफ सिलेक्शन कमिशना वरवीं जातली हें सांगिल्लें. आणि आता ताच्या फुडें ही प्रक्रिया गतिमान जाल्या, सरकारान ही गतिमान केले आणि पयली जायरात स्टाफ सिलेक्शन कमिशना खाला आता जारी जाल्या. सगळ्यात पयली आमी ही बातमी आयज ब्रेक केली आणि आता नेमकी खंयच्या पदां खातीर ही जायरात आयल्या, कितली पदां आसात, खंयच्या खात्यांनी ही जी पहिली जायरात येयल्या तेतून खंयच्या खात्यांनी पोस्ट आसात, ह्यो सगळी डिटेलान जी माहिती तुमकां दिवपा खातीर आमी हांगासर आयिल्ले आसात. सगळ्यात पयलीं आमी जर पळयत जाल्यार गोवा स्टाफ सिलेक्शन कमिशन हांच्या लेटर हेडा खाला ही आता जायरात येयल्या. ऑनलायन एप्लिकेशन आर इन्वायटेड फ्रॉम एलिजिबल कॅन्डिडेट्स वाया तेंची वेबसायटीचो एड्रेस दिला तांच्यांनी. आणि फॉर फिलिंग अप ऑफ Group C post in various government departments as mentioned below. The last date for filing up the application are the date आसा जी निमणी तारीख आसा ह्या सगळ्या पोस्टां खातीर भरपाचो अर्ज ऑनलायन ती म्हणजे 22/1/2024 म्हणजे नव्या वर्सा सावन आता सरकारान आणि खास करून दोतर प्रमोद सावंत मुख्यमंत्री जे आहा तांणी ही नोकर भरती प्रक्रिया म्हणजे स्टाफ सिलेक्शन कमिशना वरवीं ती आता गतिमान केल्या अशें आमी म्हणपाक शकता. आता ही जी पहिली जायरात येयल्या नोकर भरती आयोगा मार्फत जी तिचे पोस्ट खंयचे आसात, खाती खंयची आसात आणि कितले पोस्ट आसात ते आमी पळोवया. सगळ्यात पयलीं नेम ऑफ द पोस्ट इज नेटवर्क इंजिनियर, नेम ऑफ डिपार्टमेंट इज डायरेक्टरेट ऑफ ट्रान्सपोर्ट आणि नंबर ऑफ पोस्ट आर 3. तेतून अनरिजर्व 1, ST खातीर 1 आणि OBC खातीर 1. आता भितर एज्युकेशनल अँड अदर क्वॉलिफिकेशन एसेन्शियल जे आहा ते दिल्ले आहा. कितें आहा ते पोस्टा प्रमाण जे एसेन्शियल्स आसा किंवा एज्युकेशन क्वॉलिफिकेशन आहा ते मेन्शन केलां. लेवल जी आसा लेवल ऑफ पे ती मेन्शन केल्या. एज लिमीट जी आसा ती मेन्शन केल्या. हे जालो पयलो पोस्ट. दुसरो पोस्ट आसा तो लॅबोरेटरी टेक्निशियन, नेम ऑफ डिपार्टमेंट इज ऑफिस ऑफ डायरेक्टरेट जनरल ऑफ पुलीस पुलीस हेडक्वॉर्टर्स ब्रॅकेटान गोवा स्टेट फॉरेन्सीक सायन्स लॅबोरेटरी वेर्णा थंय आसा हो लॅबोरेटरी टेक्निशियन म्हणून. आणि ते पोस्ट आसा एक तो सुद्दां अनरिजर्व आसा एक पोस्ट. ताजे एज्युकेशन आणि अदर क्वॉलिफिकेशन त्याच बरोबर एसेन्शियल डिझायरेबलान नॉलेज ऑफ मराठी आसा. हेतून वयर आमी पळयत जाल्यार नॉलेज ऑफ मराठीच आसा पयल्या पोस्टान, हांगाय तीच आसा. लेवल ऑफ पे आसा, एज लिमीट तें आसा. मागीर तिसरें जें आसा पोस्ट तो आसा असिस्टंट सब इन्स्पेक्टर म्हणजे ASI वायरलेस ऑपरेटर, नेम ऑफ डिपार्टमेंट ऑफिस ऑफ द डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलीस पुलीस हेडक्वॉर्टर. नंबर ऑफ पोस्ट एक पोस्ट आसा. तेतूनय सगळें हें केलां. डिझायरेबलान परत एकदा नॉलेज ऑफ मराठी हें केल्लें आसा. नेम ऑफ द पोस्ट चवथी आता जो पोस्ट आहा तो आसा टेक्निशियन इलेक्ट्रॉनिक्स फिजिक्स. नेम ऑफ द डिपार्टमेंट डायरेक्टर ऑफ हायर एज्युकेशन गव्हर्मेंट कॉलेज. नंबर ऑफ पोस्ट 3 म्हणजे टेक्निशियन जे आहा तेंचे 3 पोस्ट येयल्ले आसा. तेतूनय एज्युकेशन आनी अदर क्वॉलिफिकेशन एसेन्शियल ते सगळे मेन्शन केल्ले आसा. तेच्या उपरांत 5वो पोस्ट आसा. नेम ऑफ द पोस्ट इज लायब्ररियन ग्रेड 1. नेम ऑफ द डिपार्टमेंट इज डायरेक्टरेट ऑफ हायर एज्युकेशन. आणि कितले पोस्ट आहा जाल्यार 8 पोस्ट आसा. सो लायब्ररियनाचे 8 पोस्ट आसा. तेतून अनरिजर्व 5, ST खातीर 1, OBC खातीर 2 आसा. तेतूनय एसेन्शियल आणि एज्युकेशन क्वॉलिफिकेशन बाकी सगळें दिल्लें आसा, नमूद केल्लें आसा. डिझायरेबल नॉलेज ऑफ मराठी आसा. मागीर नेम ऑफ द पोस्ट 6th पोस्ट जे आसा ते लायब्ररियन ग्रेड 2. तेतून नेम ऑफ द डिपार्टमेंट आसा डायरेक्टर ऑफ हायर एज्युकेशन. नंबर ऑफ पोस्ट 8 पोस्ट. परत हांगा अनरिजर्व 5, ST खातीर 1, OBC खातीर 2. त्या उपरांत 7वो पोस्ट जो आसा नेम ऑफ द पोस्ट इज ड्रॉइंग टिचर्स इन सेकंडरी स्कूल. नेम ऑफ द डिपार्टमेंट डायरेक्टर ऑफ एज्युकेशन. नंबर ऑफ पोस्ट 7 पोस्ट आसा. अनरिजर्व 4, ST खातीर 1, OBC खातीर 1, EWS खातीर 1. आउट ऑफ 7 पोस्ट 1 पोस्ट इज रिजर्व फॉर पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी म्हणजे PWD, लोकोमोटर डिसेबिलिटी इन्क्लुडींग जो कितें आसा त्यो डिसेबिलिटी खातीर PWD खातीर तेंच्यांनी तो पोस्ट जो आसा तो रिजर्व केला. 7तलो 1. मागीर 8वो पोस्ट आसा तो कन्जर्वेशन असिस्टंट. नेम ऑफ द डिपार्टमेंट डायरेक्टरेट ऑफ म्युझियम. नंबर ऑफ पोस्ट 1 पोस्ट आसा.
हातून आमी जर पळयत जाल्यार डिझायरेबलान ट्रेनिंग ऑफ कन्जर्वेशन ऑफ म्युजियम ऑब्जेक्ट, मागीर एक्सपिरियन्स इन म्युजियम कन्जर्वेशन आनी नॉलेज ऑफ मराठी. 9वो पोस्ट जो आसा तो लायट हाऊस किपर. नेम ऑफ द डिपार्टमेंट कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स डिपार्टमेंट, कॅप्टन ऑफ पोर्ट डिपार्टमेंट. आनी नंबर ऑफ पोस्ट 1. सो हे 9 पोस्ट आसात, म्हणजे 9 कॅटेगरींतले पोस्ट आसात. तेतून हांव तुमकां आतां परत एकदा पोस्ट वाचून दाखयता आनी डिपार्टमेंट. पयलो नेम ऑफ द पोस्ट इज नेटवर्क इंजिनियर, डिपार्टमेंट डायरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्ट. नंबर ऑफ पोस्ट 3. तेतून अनरिजर्व 1, एस टी खातीर 1, ओबीसी खातीर 1. दुसरो लॅबोरेटरी टेक्निशियन, डिपार्टमेंट आसा ऑफिस ऑफ द डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलीस, पुलीस हेडक्वॉर्टर, गोवा स्टेट फॉरेन्सिक सायन्स लॅबोरेटरी वेर्णा. नंबर ऑफ पोस्ट 1. त्या उपरांत तिसरो नेम ऑफ द पोस्ट इज असिस्टंट सब इन्स्पेक्टर, ASI वायरलेस. नंबर ऑफ पोस्ट 1. नेम ऑफ पोस्ट चौथो टेक्निशियन इलेक्ट्रॉनिक्स / फिजिक्स, डिपार्टमेंट हा डायरेक्टर ऑफ हायर एज्युकेशन. आनी नंबर ऑफ द पोस्ट 3. मागीर लायब्ररियन ग्रेड 1, नंबर ऑफ पोस्ट 8. भितर अनरिजर्व 5, ST खातीर 1, OBC खातीर 2. नेम ऑफ द पोस्ट लायब्ररियन ग्रेड 2, ते 8 पोस्ट आसा. अनरिजर्व 5, ST खातीर 1, OBC खातीर 2. मागीर नेम ऑफ द पोस्ट ड्रॉइंग टीचर इन सेकंडरी स्कूल, ते टोटल आसात 7 पोस्ट. मागीर 8 कन्जर्वेशन असिस्टंट, टोटल ते आसा पोस्ट 1 आसा. मागीर 9 लायट हाऊस किपर, 1 पोस्ट आसा. सो एकंदर आमी हे सगळे पोस्ट जर काडीत जाल्यार अरावंड 33 पोस्ट जातात. आनी हे 33 पोस्टां खातीरची पयली जायरात नोकर भरतीची थ्रू स्टाफ सिलेक्शन कमिशन ही आतां येयल्ली आसा. आनी जानेवारीची 22 तारीख 22/1/2024 ही लास्ट डेट आसा हे सगळ्या पोस्टां खातीर. जे कोण एप्लिकेशन करतले किंवा जे सुटेबल कॅन्डिडेट्स आसा तांच्यांनी 22 तारखे मेरेन जानेवारीचे हे जे नवें वर्स येता ती लास्ट डेट आसा. हे सगळ्यांनी याद दवरपाक जाय. आनी खऱ्यांनीच ही खूब एक व्हडली गजाल. आयज पर्यंत फक्त स्टाफ सिलेक्शन कमिशना वरवीं नोकर भरती जातली अशें म्हणटाले, पूण जाय नाशिल्लें. पूण प्रमोद सावंत हांणी हे एक म्हत्वाची घोशणा केल्ली आनी आमी आतां आनी तेजे उपरांत स्टाफ सिलेक्शन कमिशन फॉर्म केल्लें. सगळे मेंबर आतां ते नॉमिनेट जाल्ले आसा आनी ही पयली नोकर भरती येयली. आमकां जी म्हायती मेळटा ते प्रमाण आतां फुडल्या दर म्हयन्याक आमी म्हणपाक शकता किंवा आमकां अशें कळ्ळां की विकान आतां अशें हे पोस्ट येतले आनी सुमार 1000 पोस्टां खातीर जायराती ह्यो आतां येवपाच्यो आसा. सो आतां खऱ्या अर्थान खंय तरी सुसूत्रता येतली नोकर भरती भितर. आमकां सगळ्यांक खबर आसा, जी आमकां म्हायती मेळटा की हाज्या पयलीं सुद्दां म्हणजे प्रमोद सावंत मुख्यमंत्री जावचे पयलीं सुद्दां स्टाफ सिलेक्शन कमिशन करपाचे खूब प्रयत्न जाल्ले. लक्ष्मीकांत पार्सेकारा वेळार सुद्दां जाल्ले, मात तें सक्सेसफूल जावना, दबाव येयल्लो. आतां सुद्दां स्टाफ सिलेक्शन कमिशना वरवीं नोकर भरती करपा खातीर इवन खुद्द कॅबिनेट बैठकीन सुद्दां खूब मोठ्या प्रमाणात ताका विरोध आसलो अशी खात्रीशीर म्हायती मेळटा. पूण ह्या सगळ्या विरोधाक झुगारून निमणे मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांच्यांनी खंय तरी हें क्रांतिकारी पावल उखल्लां अशें आमी म्हणपाक शकता. आनी स्टाफ सिलेक्शन कमिशना वरवीं आतां नोकर भरती जातली आनी ताची पयली जायरात ही आतां येयल्ली आसा. आनी ताचो सगळो तपशील जो आसा तो आमी तुमच्या फुडें हांगासर दवरलेलो आसा.